फोंडेच्या अंत्रुज शिगमो महोत्सव समिती वतीन मार्दोळच्या म्हाळसा नारायणी देवळान शिगमो महोत्सवाच्या निमतान नमन घालपाची पारंपारीक कार्यावळ मंगराळा घडोवन हाडली। फाटल्या 42 वर्सांपासून ही परंपरा सुरू आसा। समाजांतल्या सगळ्या घटकांक घेवन ही कार्यावळ दर वर्सा थळावे आयोजित करतात, अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हाणें ह्या वेळार उलयतना दिल्या। ह्या वेळार शिगमो महोत्सव समितीचे सगळे वांगडी हजर आसले। तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन वर्ष पद्धतीप्रमाणे गेली 42 वर्सां जाली। आज माळशेच्या नमन घालपा खातीर आमी चतुर्दशीच्या पयले दिसा येतात आनी अशाच तरेचो आजचो हो कार्यक्रम संबंध आमचो अंत्रुज महालांतले जे शिगमोत्सव प्रेमी जे आसात आनी त्याच प्रमाणे विंगड वाठारांतले जे आमची ही संस्कृती शिगमोत्सवाची संस्कृती पारंपारीक संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर आनी एके पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर आमचो जो सरकारी पातळीचो जो शिगमोत्सव आसतलो तातूंत चित्ररथ त्याच बरोबर रोमटा मेळ लोकनृत्य आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स जातली। संबंध तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान संबंध गोंयचे जे कलाकार आसात वेगळी पथकां जी आसात त्या पथकांनी सहभाग दाखोवन ह्या अंत्रुज फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समितीन जे आयोजन केल्लें आसा शिगमोत्सव तो ताका उभारी तुमी दिवची हे नमळायचे मागणे।